नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। पाकिस्तानाक आकांतवाद 26/11 चौकशेचेर जाल्यार श्रीलंकेक नुस्तेकारांचेर प्रस्न। सार्क देशांच्या मुखेल्याबरोबर एकार एक बसका। प्रधानमंत्री मोदी पयलेच दिसा बिझी। खासदार श्रीपाद नाईक निमणे पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री। स्वतंत्र राज्य मंत्री म्हूण मंत्रीपदाचो श्रीपादान घेतलो ताबो। गांवडोंगरे मेळो 250 वर्सां आदलो घाणो। बाय उपशितना मेळो घाणो। उदकांत उरूनय अजून तस्सो। घाणो पळोवपाक लोकांची गर्दी। देवू चोडणकारान मोदीचेर घाल्ल्या वादग्रस्त फेसबुक पोस्टा वयल्यान सोशल मिडियात 2 गट। सोशल मिडिया नॉट अ फोरम फॉर हेटरेट म्हणत आता दुसरो ग्रुप एक्टिव्ह। आणि 108 अँब्युलन्सीचे कर्मचारी देवल्या रस्त्यार। मॅनेजमेंटा आड बांबोळे बसल्या धरण्याक। सोमार मेरेन पगाराचो प्रश्न सुटलो ना जाल्यार गोंयभरच्यो अँब्युलन्सी बंद करपाची शिडकावणी। खबर विस्तारान। पाकिस्तानान आपल्या भुंयेवयल्यान भारत विरोधी आकांतवाद चलूंक दिवचो न्ही। 26/11 मुंबय हल्ल्याचो तपास जाय तसो नेटान जायना म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन पाकिस्तानाच्या प्रधानमंत्र्याकडेन मुद्दो काडलो। मोदीन मंगळारा सकाळी प्रधानमंत्री पदाचो अधिकृत ताबो घेतलो आणि सार्क देशांच्या मुखेल्यांकडेन आदेसभर सेगीत बसका केल्यो। श्रीलंकेकडेन भारतान नुस्तेकारांचो प्रस्न काडलो जाल्यार मॉरिशसान भारतीय लोकांनी थंय दवरिल्ल्या काळ्या पयशाची म्हायती दिवपाचें उतर भारताक दिला। प्रधानमंत्री पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत पयलेच दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सार्क देशांबरोबर बसकांचो धडाको सुरू केलो। सार्क देशांचे मुखेल्याकडल्यान आदेसभर एकार एक बसका जाल्यो। मोदी बरोबर सुषमा स्वराज आनी विदेश वेव्हार सचिवूय आशिल्ले। पाकिस्तानाकडेन भारतान थंयचे भुंयेर पोसतात तो आकांतवाद 26/11ची चौकशी द्विपक्षीय वेपाराचे मुद्दे काडले। महत्वाचे म्हळ्यार नवाज शरीफान मिडियाकडे उलयतना काश्मीराचेर ब्र काडले ना। We had to strive to change confrontation into cooperation. Engage in accusations and counter-accusations would be counterproductive, I emphasize. My government therefore stands ready to discuss all issues between our two countries in a spirit of cooperation and sincerity. After all, we owe it to our people to overcome the legacy of mistrust and misgivings. We agreed that common objective could be facilitated by greater people-to-people exchanges at all levels. भारत श्रीलंकेचो समुद्र सीमेवेल्यान वाद चल्ला। ताका लागून कितलेशेच तामीळ नुस्तेकारांक श्रीलंका आत्र्या पयल्यान भितर उडयता। हो विशय तडीक लागचो म्हूण भारत श्रीलंका राजी जाल्यात। We on our side have urged upon President Rajapaksa that it is important for the well-being of the Tamils in Sri Lanka that the 13th Amendment be implemented, and that it's also important for it to go beyond. So we are hopeful that this request that is coming from Prime Minister will be listened to and that Sri Lanka will take appropriate action as required. श्रीलंकेकडेन भारतान नुस्तेकारांचो प्रश्न काडलो जाल्यार मॉरिशसान भारतीय लोकांनी थंय दवरिल्ल्या पैशांच्या टॅक्साची म्हायती दिवपाचें उतर भारताक दिलां। काळ्या पैशांचे फाटभुंयेर भारतान मॉरिशसाकडे हो विशय काडलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। श्रीपाद नाईकान केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री म्हूण मंत्रालयाचो स्वतंत्र ताबो घेतना पयलेच दिसा वाराणसी घाटा खातीर 18 कोटींचो साधन सुविधा प्रस्ताव पास केला। प्रादेशीक संस्कृतीक धरून पर्यटन फुडें व्हरपाचो प्लानूय श्रीपादान प्रुडंटाक उलोवन दाखयलो। श्रीपादाक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीपद मेळ्ळें ना तरी ताचेकडेन पर्यटन आनी संस्कृती खात्यांचो स्वतंत्र भार दिला। मंगळारा सकाळी ताणें दोनूय मंत्रालयांचो ताबो घेतलो। एक स्वप्न आसा ताणें देशांतलो ट्युरिजम वाडोवंक जाय आनी राज्य सरकारान जो अजेंडा आसा ट्युरिजम देशभरांतलो ट्युरिजम वाडोवपाचो। त्याच बरोबर कल्चरल डिपार्टमेंट एक कशें आकर्षीत अशें डिपार्टमेंट हातूंतल्यान लोक पळोवपाक आयले नंतर
टुरिजमाक बूस्ट मेळटलो अशें दोन्ही सायमल्टेनियसली हेजें काम वाडोवपाचें डेव्हलप करपाचें काम जें आसा एक चॅलेंज आसा पण प्रायम मिनिस्टराच्या सहकार्यान ते आमी निश्चितपणे फुडें व्हरपाक यशस्वी थारतले. जे घाट आसा वाराणसी बनारसाक ते घाटा खातीर 18 कोटी रुपया ते सँक्शन केल्ले आसा. ते काम हें प्रायोरिटी घेवपाक सगळें नीट करपाक ताचें बांदकाम हें 18 कोटी रुपया सँक्शन केल्या. गोंयांतल्यो पर्यटनाच्यो गजाली जाग्यार घालपाचो श्रीपादाचो प्लान चल्ला. मात प्रस्ताव ताका गोंय सरकारान धाडचे पडटले. जेका इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयान करपाक जाय काही गोंयान प्रोजेक्ट चल्ला ते बेगीन कंप्लीट करपाचें काम जें आहा तें पयलीं हातान घेतलें आनी काही प्रपोजल गोंयचे आसतले ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो. गोंयचो कितें मेजर प्रोजेक्ट बी पयलीं घेवपाचे आहा हांव सीएमा कडेन डिस्कस करून तेंचे प्रोजेक्ट कितें करपाचें मागून घेतलो आनी त्या पद्दतीन सुरू करतले. श्रीपादान पर्यटन आनी कला संस्कृती खात्यांचो मंगळारा ताबो घेतलो. श्रीपादाक केंद्रीय मंत्रिमंडळात जागो मेळ्ळो ना, मात ताका 2 मोठी खातीं एकठांय करून स्वतंत्र राज्य मंत्रीपद दिलां. स्वतंत्र राज्य मंत्रीपद म्हळ्यार कितें तें पळयात. केंद्र सरकारान ताचे वयर कॅबिनेट मंत्री आसना. तो कॅबिनेट मंत्र्याच्या हाता सकयल आसना. तो स्वता त्या खात्याचो स्वतंत्र मुखेली आसता. मात राज्य मंत्री ते खात्याच्या कॅबिनेट मंत्र्याक हातभार लावपा खातीर आसता. स्वतंत्र राज्य मंत्री मंत्रिमंडळाच्या बसकेन वांटो घेवंक शकता, मात ताका कॅबिनेट मंत्र्याचो दर्जो आसना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. देवू चोरणकारान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर घाल्ल्या वादग्रस्त फेसबुक पोस्टा वयल्यान आतां सोशल मिडिया वयल्यानूय 2 गट जाल्यात. सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीचाक हात घालता म्हूण एक सोशल ग्रुप इतले दीस जाले आवाज काडटा. आतां सोशल मिडिया नॉट अ फोरम फॉर हेट्रेड म्हणत दुसरो गट जाला. हो गट म्हणटा सोशल मिडियाचेर सामाजीक धर्मीक भावनांक हात घालपी पोस्ट नाकात. एक ग्रुप सरकार आड उलयता. आतां नवो गट तांचे आड आर्ग्युमेंट घालता. So we have told the police that try to remove the stigma that comes with this action. Now they have all understood how politically motivated this whole case is, and I am sure Devu Chodankar will get justice from the DGP and the DIG. सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीचाक हात घालता म्हूण हो जालो एका सोशल ग्रुपाचो आर्ग्युमेंट. आतां सोशल मिडिया नॉट अ फोरम फॉर हेट्रेड म्हूण दुसरो ग्रुप वयर सरला. तांचे आर्ग्युमेंट पळयात. There are several people who are affected by the posts on the Facebook itself, who are worried, concerned, emotionally and psychologically disturbed, who also contact me for advice, guidance and help. There are some people, and we have seen these cases happening in Goa itself, where fake IDs of young youth have been created with malafide intent and with very, very painful content on the Facebook pages. You see, sometimes some people post comments without facts and figures, and I'm not saying they're sort of doing it maliciously. I'm just saying that sometimes you do it unknowingly. You don't understand what is right or wrong. You just do it. Some do it deliberately. Like you in the media would agree with me that political parties across the spectrum spend a lot of money to hire people just to do that. And we will be keeping an eye out for content that spreads hatred, that spreads divisiveness in the Goan community. And we now as a forum will take legal action against all posts, all comments that will come out on the Facebook, on the Goan social forums that try to create a sense of communal tension that works against the secular fabric of the state. We as a forum will now take legal action on our own. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.